जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यांत तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवंक हाडटा हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां आमोसाच्या पुस्तकांतल्यान 8वो उयेसवर 11 वड. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्धी आमी करुया. तर हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमोसाच्या पुस्तकांतल्यान 8वो उयेसवर 11 वड आमी वाचुया. असले दीस येवचे आसात, उलयता तो सर्वेस्पोर देव, की हांव देसाचेर दुकोड धाडटलों, पूण जेवणा खाणाची भूक न्हय ती, न्हय म्हूण उदकाची तान न्हय ती, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाची भूक आनी तान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी हे देवाचें उतर एक स्कुटावून हे देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया. असले दीस येवचे आसात, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. आनी जे फुडें दीस येवचे आसात ताचे वयर देव आमकां आदींच फुडें कळीत करता, एक शिटकावणी आमकां दिता, की हांव देसाचेर दुकोल धाडटलों. देव ह्या देसाचेर दुकोल धाडटलो म्हण आदींच फुडें आमकां शिटकावणी दिता, शिटकायता. पूण जेवणा खाणाची भूक न्हय ती, आमकां देव उपाशी उडोवचो ना, कित्याक जेवणा खाणाची भूक न्हय ती म्हणटा, न्हय म्हूण उदकाची तान न्हय ती. आनी आमकां देव तानेन केन्नाच दवरचो ना, कित्याक देव हांगासर म्हणटा उदकाची तान न्हय ती, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाची भूक आनी तान. देव हांगासर आपल्या उतराची भूक आनी तान हांगासर आमकां आपलें उतर दिता. आनी खरेंच हो काळ लागीं पावल्लो आसा. ह्या संवसारांत जायतें वायट घडटा, जाल्यार देव आदींच फुडें आमकां कळीत करता आपल्या उतराची. आनीक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांक हांव उलो मारतां, जाता तितलें तुमी हें जिवें उतर तुमी वाचात, हे जिवे उतरान तुमी वाडात आनीक चोडात. ह्या फुडें दीस येवचे आसात, ते जायते वायट दीस येवचे आसात आमच्या जिवितांत, जाल्यार आमचें जिवीत आमी एक बरें जिवीत आमी जिवुया. आनी देवाचें उतर आमी सदांकाळ आमी वाचुया, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाची भूक आनी तान. आनी जेन्ना हो वेळ येतलो तेन्ना आमी सगळीं देवाचें उतर आयकोंक आशेतलीं. जेन्ना हो वायट वेळ येतलो तेन्ना आमी जायतीं जाणां तानेतेलीं हे देवाच्या उतराक. प्रितीच्या भाव भयणांदो, आदींच फुडें आमकां देव कळीत करता, जाल्यार आमी हे वेळार हे देवाचें उतर आमी आयकुया, वाचुया आनी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आमोसाच्या पुस्तकांतल्यान 8वो उयेसवर 11 वड तुमी वाचात, आनीक तुमी हें देवाचें उतर तुमी बसात आनीक हें देवाचें उतर तुमी नियाळ करात. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय. जो कोण हांव म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां हांव उलो मारतां, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर दियात आनी चारय कोणशांनी हें देवाचें उतर परगट जावन दी. जो कोण हांव म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.